मिसाची सुरवात एक सगळी आमी उबी रावन गायन गावुया. सर्वेस्वराच्या मानान A28 पान 14, A28 पेज 14. सर्वेस्वराच्या मेल्विन फिग्रेदो संपल्यार आयज एक कोरस भरता, तर मेल्विनाक जिवच्या जिवनपणाचो भागीदार कर म्हूण ताचे ओतमे पासून हाचे मिसान मागुया. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नबी आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. देव आमकां आपणाक जाय तांकां त्या वेळार ते घडीर आपयता. देव आपोवण्यांक आमी सदांच उक्ते रावूंक आनी देव आपयता त्या बेसांत क्रिस्ती जिवीत ताका साक्षी दितलें करूंक हाचे मिसान मागुया. काल्तिकायन तुका म्हणुया. हांव आवाजकी सर्वोदिदार देवा, तुमकां भाव भरिल्लो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून वायट दारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो बोगड अपराध. हे बसत घेवन सदांच सांकवार मरे सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भरिल्लो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर्पोदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पळोवं. आमेन. सोम्या गागुतो, सोम्या गागुतो, सोम्या गागुतो, सोम्या गागुतो, क्रिस्ता गागुतो, क्रिस्ता गागुतो, क्रिस्ता गागुतो, क्रिस्ता गागुतो, सोम्या गागुतो, सोम्या गागुतो, सोम्या गागुतो, सोम्या गागुतो. प्रार्थुया. दोल बापा, तुज्या एकल्याच पुताच्या कोश्टा मोरणा वरवीं मेल्विन तुज्या पुताक आपणे सदां आशिल्लें पातकांचें भोगसणें दी. तुका सुपूर्णायन ओळखून आनी रूप भोगून ससनाक तो भागी जावं म्हूण आमी मागता. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी तो करो देव तुजे सोबे पवित्र आत्म्याचे एकपणांत जियेता आनी राजभोग चलयता ससनाच्या ससनांक. आमेन.
सामुएलाच्या पयल्या पुस्तका वेलें वाचप. सावलू आख्या इस्रायेलांत विचून काडलेल्या 3,000 दादल्यांक घेवन रानवट बोकड्यांच्या खोडपाशी पर्यान दाविदाचे आनी ताचे मनशाचे सोदीक गेलो. वाटेर शिडयांचो हिंड आसलो, थंय ते पावले. थंयसर एक दोल आसली आनी पावलू आपली सोयबाची गरज करूंक तातूंत भितर सरलो. ते दोलींत भितर दावीद आनी ताचे मनीस लिपून आसले. दाविदाचे मनशांनी म्हणलें ताका, पळय, तुज्या दुस्मानांक तुका बरें दिसता तशें करूंक हांव ताका तुज्या हातान घालतलो. अशें सर्वेस्वर उलयलोलो तो दीस आयज पावलो. म्हणटच दावीद उठलो आनी लीप चोरयां ताणें सावलूच्या आवरणाची देख खातोरली. पूण मागीर सावलूच्या आवरणाची देख आपणे खातोरली म्हूण दाविदाक खोंत भोगली. आनी ताणें आपल्या मनशांक म्हणलें, वसली कोरनी करूंक आनी म्हज्या दुनयाचेर हात उबारूंक सर्वेस्पोर म्हाका निर्मिना जावं. कित्याक तो सर्वेस्पोरान मागलोलो मनीस. दाविदान आपल्या मनशांक खर शिटकावणी दिली आनी सावलूक कांय वायट करिना जावंक फरमायलें. उपरांत सावलू एके दोलींतलो भायर सरून आपली वाटेक लागलो आनी ताणें फाटल्यान आनी ताच्या फाटल्यान दावीदूय दोलींतलो भायर सरलो. हांव सावलूक उलो मारून ताणें व्हडल्यान म्हणलें, दुनिया म्हज्या राजा. तेन्ना सावलून फाटीं वळोन पडलें आनी दाविदान साश्टांगी पडोन ताका नमस्कार केलो. आनी दाविदान सावलूक विचारलें, दावीद, तुका मारूंक सोदता म्हूण सांगतात त्या मनशाचें तूं कित्याक आयकता? मनीस तुजो जीव काड म्हूण म्हाका बूद दिताले, पूण हांवें तुजो जीव वाचयलो. अशें म्हणून म्हज्या दुनयाचेर म्हजो हात हांव उबारचो ना, कारण सर्वेस्परान ताका मागला. म्हज्या बापा, पळय, तुज्या आवरणाची देख म्हज्या हातान आसा. ती देख कातोतना हांवें तुजो जीव काडूंक ना. म्हणटच म्हज्या मनान कांय वायट ना म्हूण घात घेवपाचेंय ना. हें तुवें दुबावाबीन ओळखून घेवचें. हांवें तुजें अपमान करूंक ना, पूण तूं म्हजो जीव काडूंक म्हज्या फाटल्यान लागलाय. सर्वेस्पोर म्हजी आनी तुजी नीत करूं आनी तोच तुजो सूद घेवं. पूण म्हजो हात हांव तुजेर उबारचो ना. इस्रायलाच्या राजा, कोणा फाटल्यान लागला? कोणाक म्हूण दुमाडो दिता? एका मेल्ल्या सुण्याक वो एके हुलकेक? सर्वेस्परूच आमची नीत करूं, फरमोण मारूं, म्हाका सांबाळूंक तो उबो जावं आनी म्हजे हक राखूं आनी म्हाका नीत करूंक दिवन तुज्या हातांतलो तो म्हाका निवारो. दावीद अशें उलयतच सावलून म्हणलें, दावीद म्हज्या पुता, हो तुजो ताळो
आनी सावलून व्हडल्यान बोब मारून रडलो. ताणें दाविदाक म्हणलें, म्हजें ओन तूं अदीक प्रमाणीक, कित्याक हांवें तुका वायटान फारीक केलां आसतना तुवें म्हाका बरें फारीक केलें. ह्या दिसा तुवें म्हजे हात बोलेपणान दाखयलें, कित्याक सर्वेस्परान म्हाका तुज्या हातान घालो आसतना तरी तुवें म्हजो जीव काडूंक ना. कोणाकूय आपलो दुस्मान सांपडत जाल्यार तो ताका कांय करी नासतना वचून दीत. ह्या दिसा तुवें म्हजें तांय भलेपण दाखयलें, ताचें इनाम सर्वेस्परूच तुका दिवं. आतां म्हाका गमलें की तूं राजवटकी चलयतलोय आनी अशें इस्रायलाचें राज तुज्या हातान सुरक्षीत आसतलें. देवाचें उतर हें. देवाचें उतर. आमचो जबाब, म्हजी काकूत कर देवा, म्हजी काकूत कर. म्हणुया, म्हजी काकूत कर देवा, म्हजी काकूत कर. म्हजी काकूत कर देवा, म्हजी काकूत कर. म्हजो आत्मो तुका शरण येता. मोडून तोडून उडयता तसलें हें तुफान सोंपसर तुज्या पाकोट्यांचे सावळेन हांव आसरो घेतां. जबाब, म्हजी काकूत कर देवा, देवा, म्हजी काकूत कर. देवाक म्हाका सदांच बरें केल्ल्या भोव व्हडट्या देवाक हांव उलो मारतां. स्वर्गांतान तो म्हाका आदार धाडूं आनी सोडूं. म्हज्या आंगार पडटेल्यांक तो लज्जेक घालूं. देव आपलें विस्वाशीपण आनी मोग दाखोवं. जबाब, म्हजी काकूत कर देवा, म्हजी काकूत कर. ऊंच मळबा वयर तुजें दर्शन दी देवा. सगळे प्रितुमेर फांकय तुजी मोहिमा. मळबा इतलोच मूस तुजो मोग. कुपां पर्यान चोडटा तुजें विस्वाशीपण. जबाब, म्हजी काकूत कर देवा, म्हजी काकूत कर. उद्गारा उबी रावया. देव बाप आसलो, जेजू सवें खुर्सार. आपले वेंगेन परतून घेवच्याक संवसार मनशाक आपले वेंगेन हाडूंक आतां दयेन ताणें आमचें आधीन केलां. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. मार्को परमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. दोंगरार चडून जेजून आपणाक जाय तांकांच आपयले. म्हणटच ते ताचे शिंगेले आनी आपणा बरोबर आसचे पासत आनी प्रवचन करूंक तांकां धाडचे खातीर ताणें 12 जाण नेमले. आनी पिडा रोग बरो करूंक आनी देंवचार काडूंक तांकां पदवी दिली. आनी सिमावांक पेद्रू म्हूण नांव घालें. आनी झेबेदेवाच्या पुतांक जाकोबाक आनी हाच्या भावा जोवांक ह्या दोगांक बोर्नेर्जीस म्हणगे गडगडाचे पूत म्हूण आड नांव दिलें. हेर हे आंद्रे, फिलीप, बार्तोलोमेव, तोमास, आल्फेवाचो पूत जाकोब, तादेव उर्बेवून सिमाव आनी ताचो घात घेतलो
तो जुदास इस्कारियोत. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमाने Okani tuka Krista. जेजून 12 शिसांक विचून काडले आनी तांकां वचात बरी खबर परगुटात म्हणून धाडले. 12 पावचे नात. लोक आहा पुस्कोळ आनी सगळ्याक ते पावंक सगळ्यांक बरी खबर परगुटपा खातीर 12 पावनात म्हूण उपरांत ब्यास्तर धोरणदोतांक विचून काडले आनी तांकांय धाडले. देव आपोवणे किरीत आपोवणे देवाचो उलो. देव आपयता आनी जाका तो आपयता ताचो तो जबाब रावता. पुस्तकार आमकां ही उतरां मांडटात. हो पडे आसा तुजी खुशी करूंक हांव येता. वेगवेगळे भेस आसात. पाद्री माद्री जावपाक देव आपोवणे आसात, यादनिकी आनी मोटवाशी. ते भायर थोडे उडी ब्रदर्स सिस्टर्स आसात. आमकांय देवान आपयल्यात. आमच्या बेसा प्रमाणे आमकांय देव किरीत वावर करपाक आनी क्रिस्ती जिविताचे साक्षी गोवाय जावपाक आमकांय विचून काडटा आनी आपयता. तर आमचो जबाब देव रावता आनी आपयतलो, येतलो, आपणा बरोबर आसतलो, आपणा सांगाता वावुरतलो म्हूण तो रावता. तर देव आपयता जाल्यार ताचो उलो आयकुया. ताचे बरोबर ताच्या सांगातान आमी वावुरता तेन्ना ताचें मोण आमी आपणाय तेल्या आनी ताचो आवडो खुशी आमी जाणो जावंक पावतले. जेजू दोंगरार एकसुऱ्या जाग्यार वचून किरीत मागणें करता बापाक. बापा तूं आनी हांव एक तशी ती एक जावं अशें एकचारान सगळें जिवंक वावरूंक ताचो आवडो ताची प्रार्थना तो बापाक उबारता. तर आमी जेजूक एकवटूंक आमकां दिल्ले आपोवणे क्रिस्ती आपोवणे जिवंक आनी आपोवण्यांतल्यान आमच्या बेसांतल्यान जेजूची बरी खबर दुसऱ्यांक दिवंक, जेजूची मनशांक हाडूंक आनी सगळ्यांक जेजूच्या सांगाता आमी एकचारांत बऱ्या मनान सहभागीपणांत यादनिकां बरोबर वावुरता तेन्ना विरगोचेंतूय आमी आमची आपोवणी जियेता आनी जेजूचो बरो वावर फुडें व्हरता. हेंच आमचें सगळें साकार जावंक हाच्या मिसाच्या बलिदानांत मागुया. भेटून एक गायन गावूया. C4 आसा जेजू पान 19 C4 पेज 29. आमची बाबा तून काढू निर्मळ धाडचा तुका बघू देवानी मनशामध्ये सदां करून शांती करू. आसा जेजू तुवेस दिलो तुझो. आसा जेजू
म्हज्या भाव भयणीनो, म्हज्यान तुमचे मिसा बलिदान चड पोतदार देव बापाक मानता तसलें साव म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांत आनी मोहिमेन आमच्या न्यायाची पवित्र सेवेच्या देवाक सगळे समान हाडून घेवन. ससनाच्या देवा आमच्या बापा, तुज्या पुता मेलविनाचेर तुजो ससनाचो उजवाड फांकूय. तर ससनाक ताणें तुका भोगचे खातीर आमी नम्रतायेन भेटयता तो येवन मानून घे म्हूण मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीन. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारूया. आमी ती सर्वेस्वराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वर्षे आमी करूंक पावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवीदारा आनी ससनेच्या देवा, सर काळी आनी सरताय जेजू क्रिस्ता आमच्या समिया वरवीं आमी तुका दिन वसूंक पावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तो संवसाराचें थारोण, मनशा कुळाचें जिवीत, मेल्ल्यांचें पुनर्जीवनपण, ताचे उद्देशीन देवदूत तुका पोरणी पाठ करतात आनी तुजे मुखार ससनाच्या ससनाक संतोसतात. तांचे सांगाती आमचे ताळे मेळून निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. Povi, 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 Alvarazzo Sorvisvor tu. Povi, 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 Alvarazzo Sorvisvor tu. Sorgani sozar volea, Solves moraci nami, Solves moraci nami, बापा, खरोच तूं पवित्रतून सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हणून मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोस मरण संसंग वेचे आनी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या सांग दिलो आनी मुळे, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पश्चात समर्पणची. तेच परी जेवण जातोच ताणें कास घेतली. तुका नव्यान दिन बसलो. ती आपल्या सांग दिली आनी मुळे, तुमी समेस्त घेयात आनी हातले पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी ससनीक कोराचे हें रगत. पातकांचे मोगसणे मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत तें वारुतलें. हे म्हज्या उगडसाक करात.
Martaco, good porgo, Julia. Gesù mio, Gesù ci vuol salvare, Gesù बापा जशा मन्नाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी अजिविताचो उंडो आनी सगळ्यांची कास तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेश्वरा आख्खे प्रितमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमचे पापा साहेबा फिलीप आमचे बीश साहेबान सगळी याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. सर्वेश्वरा तुजे चाकरा मेलवीन फिगेरेदची काकूत कर ताका ह्या संवसारांतलो तुवें वेल्यार एक परस भरता जसो बावतिजमा वरवीं जेजू बरोबर तो मेलो तशेंच ताचे बरोबर तो पुनर्जीवन जावं. पुनर्जीवनपणांचो बरवंसो धरून मेल्यांत ते आमचे भावमणीची काकलूत कर तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेलेल्या समेस्तांक तुजे परजळीत मुखामळ पळोवंक फाव कर. आमा समेस्तांची वेदी भोंवतणी एकठांय आसलेल्यांची आज आपलो वाडदीस संभ्रम केले आमचो भाव मारियन काब्राल सिस्टर जुआनिता एनी मिनेजीस साबियोल हांची तशेंच आपलो लग्नाचो वर्शीक दीस पाळटलो आमचो भाव थॉमस आनी भयण मर्सी हांची आपआपल्या घरांनी रावन एमिसा बेटींत वांटो घेतलेल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवाची आनी आमची माय सांगाती तिचो पोती भाग्यून जुजे भाग्यवन दोनमृत आमचो आस्कारी भाग्यून मिगेल आनी सोर काळी तुका मानवल्यान ते सगळे भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांचे सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फाव कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका ससनाच्या ससना. Amen. जेजून सदांच मागणें केलें आनी मागणी आमी करचे खातीर सोबीत मागणी रचून आमचे आधीन केलां. देवच्या मागण्यांतल्यान आमची प्रार्थना आवडे बापाक उबारुया. आमचे बापा सगळींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी सर्व जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां मागोस आनी आमकां तल्लेन पळोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सबस्काय आमकां दी सगळींच्या सुखाक आनी आमच्या सरंडारा जेजू क्रिस्ताचे येण्याक आमी भरवशान तेकता तर आमकां तुजे उदका काकुतीन सर्व पातकांत सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक रजवतकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्म दोतांक मुळे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भोवत्याचेर दिश्ट घाल आनी तुजी खुशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेतान राजवट चलयता ससनेच्या ससनांक. आमेन. सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसून तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेरे संवसाराचे पाप काडटले आमची ककलूत को. देवाचे शेरे संवसाराचे पाप काडटले आमची ककलूत को. देवाचे शेरे संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी.
ही देव शिडी संवसाराचें पाप काडटा ती शिडीच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी Sumia, tujen moje भितर येवचे म्हाका पावना, पूण तुज्या एका उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. जेजू दाखवेल आमी फाटे जेजूक आमच्या काळजान शेवतना गायन गावया D14 पान 54 D14 पेज 54. जेजू दाखवेल आमी फाटे ताच्या जिवान आमी Jesus daquel ami fade tacha jivana mi jivi daquel aina moja baba pisamarda mahi boga odi kolbo tor chamona pade benda goche baba प्रार्थूया. बापा बो कोंवळ्या नवी घोटायच्या आनी सासनीक जिविताच्या पोसणान तुवें आमकां धादोशी केले. ह्या देण्या पासत तुका दिन वासून मेल्विन फिग्रेदो आमच्या भावाक सर्व पातकांतलो नितळ करून तुज्या गोपान सासनाक सूख भोगूंक घे म्हूण आमी विस्वासान मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीन. आमेन. सर्विसपोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आनी सरपोत विदार देव बाप आनी पुत्र आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान जियोंक तुमकां धाडटा. देवाचे वडोवकार. शेवटाक आमी गायन गावया देवाक दिनवास F
सो पान 208 F6 पेज 88. देवाक दिनवा सेवा करा, देवाक दिनवा सेवा करा. जेजू सोगी आमकां विचूर, देवाक दिनवा सेवा करता. देवाक दिनवा सेवा करता, देवाक दिनवा सेवा करता. Jesus, sogi amna vichur, deva dina seva karta. Jesus, apor morami, sogle kore